सांब पावलान तिमोथेक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. तर पहिले सुवातेर सोमेस्त मनशा पासत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनात्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचय म्हणून हांव वत्ताय करून सांगता. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेची जीवन सारिशें राया पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसलेल्या हेरा सोमेस्ता पासत मागी जाय. तसले मागणे आमकां सहज जाल्ले आनी देवा आमच्या सडवंदाराक ते मानवता. कित्याक सोमेस्त मनशांनी थारान जोडिचय आनी स्वताची वळख घेचय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें सोमेस्त मनशांक थारान दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. हेच खातीर म्हाका धर्म प्रचाराक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता ते सत, फट न्हय, म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातींच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्यांक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. लोकांक सांगचे आसलेले पुराय सांगून जातास तो कफरनावाक गेलो. थंय एक रोमी शतापतीचो मोगाचो एक साकर पिडेंत पडून मोरोंक लागी जाल्लो. शतापतीन जेजू विशांत आयकून जुदेवा मदल्या थोड्या मातबऱ्यांक जेजू सरशी धाडलें आनी ताणें येवन आपल्या साकराचो जीव बाचाव करीचय म्हणून मागलें. ते जेजू सरशी येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमचे कुळयेचो ताका मोग आसा. ताणेंच आमकां एक सिनेगॉग बांदून दिला. जेजू तांचे सांगाता वचोंक लागलो आनी घरा पावूंक थोडीच वाट आसली म्हणटाना त्या शतापतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडले आनी ताका अशें सांगलें, सोम्या, तुवें बेश्टी इतली वावंट काडची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें. पूण एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांवी अधिकाराखाल आसलेलो मनीस आनी म्हज्या हाताखाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप पावलो आनी आपणा फाटल्यान आयलेल्या लोकांच्या जम्याथंय परतून म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, इस्रायेलांत लेगून असलो जीव भावार्थ म्हाका मेळ्ळलो ना. शतापतीन धाडलेले जण फाटीं घरा पावलेल्या वेळार साकराक तांणी सारको बरो जाल्लो देखलो. देवाचे उतार हे.